ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला आहे कसने भागवत पुराण कोंकणी टीम मागेल नम्माना आणि महेश प्रभू कुमार नम्माना आणि हे सांगता सांगता मगिले आजचे टॉपिक असा बॉर्न ऑफ फादर्स ॲबडॉमन म्हणून. सो ते टॉपिक सांगचे पहिले हांव एक गुरु प्रणाम मंत्र म्हणून स्टार्ट करते. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण. एक स्क्रीन शेअर करतो. सगळे स्क्रीन दिसतं की ओके. होय माताजी दिसत. हरे थँक्यू माताजी. सो गेले हे हांतू आजचे आम्ही भागवत पुराणाचे हे 9th कॅन्टोचे हे टॉपिकार आजुलेतले सर बॉर्न ऑफ फादर्स ॲबडॉमन. सो हे मस्त सान अशें टॉपिक आसा जाल्यार तातूंत मस्त जिस्ट आसा. तातूंतल्यान आमी कसले आमी टेक अवेज म्हणटात न्ही कसले आमी घेवन वचचे आसा तातूंत मस्त अर्थकंग्यूचे हितून आसा. सान टॉपिक आसा. सो आम्ही लास्ट वीक आम्ही लास्ट सेशनात आमी गोतशिल की पुरंजया म्हण एक राजा आशिल्लो तो इंद्र ताणी इंद्राक असणे बुल बनवून असणे तागे वयर राबून ताणी एक युद्ध जिंकलेलो उरता. सो ते तागेले वंश पिढी हे असे आसा. पुरंजयाचे अनैना म्हण जन्माक येयले. तागे निमती असणे पृथू महाराज मागीर असणे विश्वगंधी चंद्र युवनस्य शार्वता श्रावस्ता पुरी म्हण ताणी श्रावस्तपुरी म्हण एक गाव निर्माण केलेली श्रावस्ता महाराजा. मागीर ब्रदस्वाक असणे चोरडा जालेले कुवल वयस्य ताका दुंडू मारा म्हणटात. दुंडू मारा म्हळ्यार कोण दुंडू म्हणजे एक राक्षस आशिल्लो ताका मारलेल्याक दुंडू मारा म्हणून ताका नांव जालें. दुंडू मारण असणे कुवलस्याले 3 चोरडाक मारलो वता जाल्यार तागेले आणि 3 चोरडा वांचून राबता. ते 3 चोरडां नांव असणे दृढस्य कपिलास्व आणि भद्रास्य. मागीर दृढस्याचे हर्यस्व निकुंभ बहुलास्य कृशास्व सेनाजित आणि युवस्व. आज आम्ही युवनस्व महाराजा लसनी तांगे बगे डिस्कस करतात. तागे निमती कसी एक पुत्राले आगमन जाता तागे नेक्स्ट पिढीला आगमन जाता मग आज तो असनी ताणी तागेले सगळे उरतात. पहिली कालाचे राज्य असणे राजा असत नाही ते लोक असणे ऍक्च्युअल आश्रम लोक फॉलो करतात. तांगेले ब्रह्मचारी आश्रम मागीर असणे गृहस्थ आश्रम मागीर वानप्रस्थ आश्रम मागीर संन्यास आश्रम हे चारूय ती लोक असणे एक तशी एक फॉलो करतात. तांगेल गृहस्थ आश्रमांत असणे ताका चोरडा जावना जाले उरता. ताका 100 बायल उरतात जाल्यार बरी ताका चोरडा जाना. ताजे निमती आता आमी नॉर्मल मनशाक असणे एक चोरडा जाना जाल्यार असणे पुरो तेच राज्यान राबून एंड करता जाल्यार असणे ते वेदिक कल्चर जो म्हणजे आमगेले सांप्रदायिक कल्चर जालेले असणे तसले टायमार असणे हे युवनास्व महाराजाकडे चोरडा ना म्हणटा तशी तांणी कसं म्हणजे आता तरी म्हाका चोरडा जाना आता हांव कस करचे नेक्स्ट मागेल आश्रम गृहस्थ आश्रमाचे कसले काम ना म्हाका आता हांव वचचे वानप्रस्थ म्हळ्यार कसले प्रभुपादान डिक्शनरी मिनींग दिला. वान मीन्स फॉरेस्ट आश्रम म्हळ्यार सॉरी वानप्रस्थ आश्रमाक वचचे प्रस्थ म्हळ्यार गो टू वानप्रस्थ वना गो टू फॉरेस्ट वनाक वचात म्हण सांगचे ते आश्रम. कसल्याक वनाक वचचे सिटींत राबल्यार जे आमगेल घरांत आमी राबल्यार न्ही एक ना जाल्यार आमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटींत आमी
जोडून राबतात, जेव्हा अटॅच जावन राबतात, ताजे निमते आमगेले कसले हे भाव आमगेले हे मनुष्य शरीर मेळ्ळा न्ही ते ताजेची कंप्लीट यूज जाना. आमी कसल्या कळला हांगा आमकां मनुष्य जन्मांत एक आमकां विंगड पशु किंत विंगड कसं मेळटा, आमकां स्पिरिच्युअल नॉलेज मेळटा, आमगेले स्पिरिच्युअल हे जन्म मृत्यूचे सायकलाचे असणे भायर पडचे एक डोर हे आमगेले शरीरात. सो ते रियलायझेशन ताका आशिल्लें की आता वानप्रस्थान ग्रहस्थ आश्रमांत म्हाका कसलें जावन जाला, मागीर चोडा जावन जाला. सो हांव मुखार हे हातूंत राबचे हितूंत अर्थ ना म्हण सांगून तो कोत्ता वानप्रस्थाक वता. एक मिनिट. वानप्रस्थान न्ही थंय ते गेल्या वरी एक एक म्हणटा आमी फिजिकली खंय तरी पावयत. ताका ते रियलायझेशन आशिल्लें की गृहस्थ आश्रमांत न्ही राबचे न्हू अर्थ ना. कसल्याक म्हळ्यार वानप्रस्थाक म्हळ्यार म्हाका ते ते हातूंत अर्थ ना कदाक म्हळ्यार न्ही आतां म्हाका चोडा जावन जाला. चोडा जावन ताका हांवें स्पिरिच्युअली ताका जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञान दिल्यार जेव्हा ताका तागे जनरेशनाक हांवें स्पिरिच्युअलिटी दिल्यार मात्र ते हातूंत अर्थ आसा म्हण ते अर्थ जाले जाल्यार तो फिजिकली गेल वरी भरत महाराजा वरस फिजिकली वरी तरी फॉरेस्टाक गेलो. वानप्रस्थ आश्रमांत ताणी एंट्री मारले. कोणा बरो चोडा बरो कदाच बायलाक अकस्मात चोडा चली जाल्यार जेव बायलेक कसले चल्ली जाल्ले आनी जेव चोडा ना जाल्यार वानप्रस्थ आश्रमांत तांकां घेवन वचका म्हण प्रभुपादा तांगेले हातूंत सांगतात तांगेले पर्पट सांगतात. सो हांगा ताका गोत्त आशिल्लें जाल्या वरस न्ही जाल्या वरी ताका ते मनांत एक दूख आशिल्लें. अरे म्हाका चोडा जालना न्ही म्हण ताका जेव तांगेले 100 बायलेक सगळे लोकांक न्ही तांकां दूख आशिल्लें. मागीर न्ही हे सगळे दूख कोणाक सांगतात आमी साधू लोकांक. कित्याक सांग एक आध्यात्मीक जालेले एक मनुश्याक न्ही तागेले दूख न्ही आनीक आध्यात्मीक जालेले मनशाकच सांगचे प्रिस्क्रायब्ड आसा जो अर्थ ती लोक अर्थ करून घेतात कित्याक तांगेले विजन तांगेले मनस्थिती एक जैसे उरता. सो हे शिला प्रभात हांगा युवनास्व महाराजान न्ही तागेले दूख सगळे वनांत राबचे ऋषी मुनीक तांकां सगळे सांगले. साधू लोकांक सांगले. मागीर ते साधू लोकांन कान मन अटेंटिव्हली आयकले तांगेले दूख. आणि साधू मन कसे उरता साधू एक कॅरेक्टर आसा ते दयालू उरतात. तांकां दिसलें की नाही हे मनुष्य एलिजिबल आसा म्हणल्यार ती लोक पटक न्ही तांगेले जालेले इतले प्रयत्न करतात. ती लोक न्ही कसले हांग आशिल्ले हे मनांत आशिल्ले साधू लोक न्ही ती लोकांनी इंद्र यज्ञ करले. इंद्र यज्ञ करन न्ही ताजे निमती न्ही एक पॉसिबिलिटी आसा एक चान्स आसा की कृष्ण हे यज्ञा निमती तांकां एक चोडा जाव येता म्हण तांकां ते अनुभूती म्हळ्यार ते हे आशिल्ले आशे आशिल्ले. हांगा शिला प्रभुपाद सांगतात की की एक आम्ही मनुष्य लेले आम्ही सॉरी मनुष्य जन्माक आयले तशी आम्ही 4 आश्रम फॉलो करता जाल्यारच न्ही जाल्यारच न्ही एक मनशा एक गसी गोड एक समुद्र सॉरी उदका लेगी होरेच जाल्यार ताका उदकाक उदक पिवचेक आमी ट्राय करचे जाणा. ते स्व इच्छेंत पिवका ताका थर्स लागले वरका ताका तान लागले वरका तेन्ना मात्र ते उदक पितात. तशीच न्ही वानप्रस्थांत न्ही वानप्रस्थ कसनी शरीर गेलता गेले जाल्यार तर मन असणे गृहस्थ आश्रमांत अशें ते चोडा जावका ते कंप्लीट फॅमिली एन्जॉयमेंट जावका म्हण तागेले ते एक आशे आशिल्ले. सो तो वानप्रस्थाक गेल्या वरी तंतूंतच तागेले मन रमलेले न्ही तो तो ते आश्रमांत फुल्ली एंटर करचे जालना आणि तागेले ते आशे पुरोवचे कसले साधू लोकांन न्ही ट्राय करलेले न्ही करेक्ट आसा म्हण शिला प्रभुपाद परपटान सांगतात. शिला प्रभुपादान न्ही तांगेले एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिझायर शिला प्रभुपाद जाले अशी आशिल्ली की तांकां दैव वर्णाश्रम संप्रदाय कसले आश्रम ते स्थापन करचे आशिल्ले. दैव संप्रदाय म्हळ्यारच न्ही एक एज जाल तशी 51 च्यान 65 इयर्सा भितर तुमी
कोण उरू तुमगेले अकस्मात तुमगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी सरले म्हळ्यार तुमगेले चोलडा व्हड जाले, सेटल जाले. सेटल म्हळ्यार तांगेले लग्न जाले, ती लोकांनी आपणा लाईफ गृहस्थ आश्रम स्टार्ट करून घेतले. तेन कस करचे, आमगेले नेक्स्ट काम आसा आमगेले हे बायल मनशेले एक चलीला हाऊस ऑफ काम आसा कन्यादान कर, तांगेले स्पिरिच्युअल लाईफ करचे. आणि एक चोल्ड एक एक पुतल हाऊस ऑफ काम करचे, तांगेल पुतल लग्न कर, मागीर तांगेल वानप्रस्थ आश्रमाक कसली एंट्री मारची. जाल्यार आमगेले आजच्या जनरेशनात ते आमी दिसून येना. आमी हे सगळे चड जन हांगचे डिवोटीजाक सांग जरा, चड जन आमी पळयल्यार न्ही आमी अजून तातूंत ते मोहांत पडले उरतात. आमी ते मोहाचे न्ही भायर पडका म्हणस न्ही आमी आमगेले सगळे प्रयत्न घालता. शिला प्रभुपाद सांगतात एक पटपटान की कशी एक बायल मनशेन कशी राबका वानप्रस्थांत, एक दादल्यान कशी राबका वानप्रस्थांत. वानप्रस्थांत असणे दादल्यान अकस्मात ते बायल मनशेक चलडा ना जाल्यार जे बायल मनशेक चल्ली असल्यार न्ही तागे बरो वानप्रस्थाक घेवन वचका आणि तागे बरो ते ऑस्टरिटीज सगळे मेळून दोग लोकांक करका विदाउट संबंध नासतना ते करका म्हणस न्ही शिल प्रभूच जाय. जाल्यार न्ही बायल मनशांक कस कर आणि अकस्मात चेल्लो असल्यार न्ही बायलेक न्ही चेल्लोले अंडर दवर आणि ते बायल मनशान न्ही चोल्डा लायफान चोल्डाले लायफाकीन न्ही आपणा लायफाक इम्पॉर्टन्स दिवन ती न्ही डीटी वर्शिप म्हणजे भगवंता वर्शिपान न्ही आपणा जीवन तिने आपणा जीवन चलोवक. जशी गो बायल न्ही हे ऍक्च्युली आमगेले शिल शिला प्रभुपादान दिलेले इन्स्ट्रक्शन. आणि अकस्मात दोघू लोकांक कसले हे आणि एक बायल मनशेल कसलं काम असा, अकस्मात बायल गोवा बरोबर राबल्यार न्ही पूर्ती तिगेल तागेल सेवंत ताणी ताका आणि तिगेले आणि तागेले जीवनाचे उद्देश कृष्णाकडे वच्चे उद्देशाक न्ही फुल प्रयत्न आणि सपोर्ट दाखोवका. आणि बायल दादलेल काम न्ही सॉरी बायलेल काम अकस्मात ती ताका चलो असल्यार न्ही ताक चोल्डांक नेक्स्ट जनरेशनाक न्ही ती आदर्श घेवन राबका. तिगेल सून जावं तिगेल धूव तीक पळोवन न्ही मागेलू जीवनांत न्ही मुखार आध्यात्मिक मनोभावने हांव सुदार हाण घेवका. ते ते मनोभावनेंत हांव उरका म्हणस न्ही तसले आदर्श जावन राबका म्हणून शिला प्रभुपाद बरपटान बरयतात. सो आणि आता रोमापत स्वामी महाराजान न्ही हे जे वान प्रस्तार न्ही एक बरे टर्म यूज करा, एक्सप्लोरिंग वानप्रस्थ आश्रम. वानप्रस्थ आश्रम एक्सप्लोरिंग म्हण अकस्मात आमकां जालना जाल्यार न्ही वानप्रस्थ आश्रम जालना जाल्यार एटलिस्ट आमी ट्राय करता. कशी आमी मदीं मदीं एक्सप्लोर करतात गांव सोडून भायर पडचे, एक्सप्लोरिंग एडवेंचर जावं एक्सप्लोरिंग सम मतलब कस तरी कमी भायर फॉरेस्टाक वतात जावं माउंटन्स चडतात. तसेच न्ही ही आश्रम न्ही एक पण आमी दिवसाक वाराक एक पण ट्राय करची, मागीर दोन पण ट्राय करची. 2 दिवस न्ही आमी कृष्णाल सोडून जो एक दिवस न्ही कृष्णाल सोडून खंयचे टेन्शन घेवचे ना, खंयचे रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवचे ना. मागेले जीवनाचे उद्देश कसले कृष्णाले वचचे. बी सेल्फिश स्पिरिच्युअलिटी येयले उरत ते टायमार सेल्फिश उरकाचे. आमगेल जीवनाचे उद्देश न्ही आमी हे वापस हे जन्म हे मनुष्य शरीर मेळना, आमगे काम सरला, आमगे कर्तव्य सरला. आता मी आणि दुसरे लोक गाईड करेत, अकस्मात ती लोकांना विचारल्यार गाईड करेत. ते सोडून असतं आमगेल काम कसलं असं सेल्फिश जावचे आणि आपणाले आमगेल आमी आध्यात्मिक जीवन न्ही ताजे बगे फोकस्ड उरका आणि तातूंत वचका म्हणून न्ही शिला प्रभुपाद सांगतात. नेक्स्ट मागीर कसं आता मी वापस येकोचे. युएस महाराजान कस करले 100 बायल मनशा कडे घेऊन 100 बायल लोकांक घेऊन येऊन वानप्रस्थ आश्रमाक फिजिकली जो अर्ध मनांत ती लोक येवचे स्टार्ट करले. जाल्यार साधू लोकांक तांगेल दुःख आयकून न्ही साधून न्ही इंद्र यज्ञ स्टार्ट करले. इंद्र यज्ञा निमती न्ही इंद्र नेक्स्ट डे कसं जालें आम्ही सगळे लोक सगळे साधू लोक न्हिदलेले तेन्नाच न्ही
ताचे इंद्र यज्ञाचे नायलेले एक तीर्थ आशिल्ले ते एक पोटान दवरलेले आशिल्ले आणि ते तिका म्हणटात न्ही कशी परीक्षित महाराजाक कसले शाप मेळता नासले परीक्षित महाराज केन्ना कोणाक खंयचे साधूक तांणी दूख दिलें ना जेव्हा वाईट उलयलें ना जाल्यार परीक्षित महाराजान न्ही ती जावची आशिल्ली ते घळीगे जावचे आशिल्ले म्हणटात न्ही ते जावतली आशिल्ली सम एक कुछ आमगे लायफाचे पॉइंट म्हणटात न्ही हे अशीच जावतले आशिल्ले ताचे खातीर हें अशीच जाल्लें म्हणटात पळय तसं परीक्षित महाराजान न्ही केन्ना तो कोणाकू साधू खंयच मनशाक न्ही 7 दीस भागवतम आयकता नसले भूक लागली ना तान लागल ना वॉशरूमाक वरी गेल ना तो तसले मनुष्याक न्ही तान इतले भरपूर तान लागून तो एक साधू लगी वचून तागेल आश्रमाक वचून उदकाचे हे करते सगळे फुल ते सिनरी जावचे न्ही कस म्हणटात आमी ते विधी बरहा म्हणटात पळय तसले हंगाई हंग न्ही ताका तान लागल रात्र तान लागल ताका आणि साधू लोक सगळे न्हिदून पडलेले म्हळ्यार भगवंताल इच्छे आशिल्ले हे घटने जावचे सो ते सगळे न्हिदून पडलेले ते आशिल्ले तीर्थाक तो उदक समजून घेन न्ही तो पिवन सोडलो ते आणि पहिली कालाचे यज्ञाचे तीर्थ अशी नाशिल की अरे कोणतरी पिला जाऊन गेले सरण गेले ना यज्ञ कसले ब्राह्मण कोण हे ब्राह्मण कोण ब्रह्मज्ञानी म्हळ्यार ऍक्च्युअल तांगेले सेन्स प्लेजर ती लोक भौतिक जगताचे नसणे दूर आपले उरतात आणि रिच्युअल्स वेदिक म्हळ्यार आमगेले शास्त्राक आणि आमगेले शास्त्राक आणि दवाक सगळे ती लोक ताचे रिच्युअल्स जेव ताचे एक पद्धती स्ट्रिक्टली फॉलो करतात तांगेले पद्धती तांक ते स्ट्रिक्टनेस तांगेकिंत वयर उरतात सो तसले लोकांक वेदिक सो तसले पोटेंट जसले तसले दृढ मनान तसले ती लोकांना सगळे फॉलो करतात आणि ते पद्धतीन एक अर्थ वरी उरता आणि त्याचे रिझल्ट वरी अॅक्युरेट उरता अशी नाही की एक आम्ही कस तरी करले म्हणल्यार मेळ्ळे नाजाल्यार ना अशी नाशिल तांगे यज्ञाचेच नाही हे यज्ञ करल्यार अशी हे विधीन करल्यार हे रिझल्ट मेळटा सो हांगा महाराज युवनस्व महाराजान यज्ञ करले साधू लोकां मदीं राबून ताचे रिझल्ट आशिल्ले पुत्र प्राप्ती ते उदक उशिले तांगेल बायले खातीर 100 बायलांक ते ताचे ते तीर्थ आशिल्ले जाल्यार तांकां विधी हातून रात्री तांकां सकाळी उठून ते दितले आशिल्ले साधू लोक सगळे तांकां जाल्यार त्या विधीन तागेल विधीन विंगड एक बरयलेलें आशिल्लें सो हांगा युएनएसओ महाराजाक तान लागून तांणी कांय उदक मेळनासतना आणि ते रात्र ते यज्ञालय आशिल्ले उदकाक उदक पिवन तो राबलो म्हळ्यार ते विधी बरहाच सो तसले आणि ते उदक पिवन जाल तशी एक मेडिसिन बायल मनशाक कशी मेडिसिन दार्ल्यान घेतले म्हण समजून घेतल्यार ते दार्लेलीक ते ऑर्गन ना जाल्यार तांगेले अशे वेदीक शास्त्रोतक जावन आयलेले मंत्राचे आयलेले हे तीर्थान इतले शक्ती आशिल्ले की तागेले ते ऑर्गन ओवरीज म्हणजे ऑर्गन नाशिल्ले तसले ऑर्गनान नाशिल्ले मनशाक एक हे मेळ्ळे कसले ऑर्गनाक तसले मनशाक पुत्र प्राप्ती तागेल पोटान जन्माक आयले जन्माक येची विधी बरहा आशिल्ली नेक्स्ट ब्राह्मणाक सकाळ उठून ती पळयले अरे पोट तरी खाली आसा तीर्थ आशिल्ले सगळे तीर्थ गेला मागीर आतां कस करचें कोणी घेतलं बा हे तीर्थ हे चोल्डा ग्रहण करका म्हण आशिल्ले तीर्थ म्हण ती तांगेल डिस्कशन चालू जाता मागीर तांकां गोजत की थोड्या वेळान की हे अरे राजान पिवन सोडले हे उदक सो तेन्ना ती लोक आता राजान पिल्यार ती लोक हे करनात कसं म्हणटात ताका हाहाकार करनात तांकां एक तराचे म्हळ्यार एक साधू मनस्थिती आमी अर्थान घेता तांकां सगळे भगवंताल इच्छे म्हण तांकां गोजत ते एकदम तांगेल इमिडिएट रिएक्शन आमगेल कशी उरता आमी कस तरी जावका म्हण आमी मस्त प्रयत्न करले आमकां मेळना आमी एक तरी भगवंताक हे करतात आणि आमी कसल्याक तरी ह्यातून प्रयत्न करले आमी म्हळ्यार हांव मागे कडेन उलय हांव मागे बगे उलयत आसा हांव म्हळ्यार कोणालू बगे हांव सांगूंक जाल्यार
सो तसे आमगे मागेल अशी हे होतं. अरे मग कसल्याक हांव इतले प्रयत्न करले हांव करलेले प्रयत्न सगळे वेस्ट जाल्ले म्हण एक राग उरता हे उरता. हंग साधू लोक कसले देवरी राग उरना ती एक्सक्लेम करतात म्हळ्यार अरे आम्ही हे इतले करलेले कसले पुत्र प्राप्तीक ते राजान पिल्ले म्हळ्यारच न्ही हे दैव हे जातले आशिल्ले हे दैव इच्छा म्हण आमी अर्थ करून घेवका आणि दैव इच्छा वयरच न्ही कसले पावर ना अकस्मात ते जावचे ना जाल्यार असले देव असणे हजार अडचण हाडत आशिल्ले जावं उदक असणे तेगेले तेगेले बेड्डा लेगी मेळत आशिल्ले ताका कसले उरू जाल्यार असणे हे सुप्रीम कृष्णाल असणे व्हड इच्छे म्हण असणे ते लोक स्वीकार करून घेतात आणि कृष्णाक असणे भगवंताक असणे मनापुरते ते नमस्कार करतात मागीर इन ड्यू कोर्स हेजे नंतर हे थोड्या वेळानंतरच न्ही युवनस्व महाराजाक युवनस्व महाराजाक न्ही हे जात की ताका हे गोच जाता आणि ताका ते सगळे सिमटम्स एक बायल मनशे कशी पेन स्टार्ट जाता ते सिमटम्स स्टार्ट जाता आणि न्ही ते पॉट तांगेले लोअर राईट साइड ऑफ एबडॉमन लोअर राईट साइड ऑफ अबडॉमन न्ही तांचे नसते ताका एक पुत्राल प्राप्त जाता सो ते पुत्र असणे अ, ते पुत्र पोट फाडून भायर येता युवनस आणि एक आमी म्हणतात न्ही शास्त्रांत कसले आसा आमी हेच अकस्मात हांगा युजली हांवें चायनान सगळे पळयलेले आयकलेले एक चायनान एकलो मनुष्य असणे दादलो प्रेग्नेंट जाता आणि छोटा हे करतात ते कट करून ती लोक सिझरीन करून छोटा भायर काडतात तेन्नाच न्ही आमी म्हणटात जाल्यार ताका ऑर्गन आशिल्ले बाय डिफॉल्ट फिमेल ऑर्गन तागेले मेल ऑर्गन्सा बरो फिमेल ऑर्गनूय आशिल्ले ताचे खातीर ते एक हे जाले जाल्ले जाल्यार हांगा ताका ऑर्गन्स बरी ना प्रॉपर विदाउट ऑर्गन एक चोल्डा भायर पडचे म्हळ्यारच न्ही एक होड दैव इच्छा चुरची सो हांगा ते तागेले पोटाचेर हे भायर पडता इवन असपाले पोटा भितरच्यान न्ही चोल्डा भायर पडता आणि ते चोल्डास न्ही हड्ड्यान रडचे स्टार्ट करता कसल्याक दुधा खातीर चोल्डा खातीर करतात दुधा खातीर रडचे स्टार्ट करता सो ताजे ते आयकून ते चोल्डा लायक दुधाचे तडप आयकून न्ही युवनस्व महाराजान युवनस्व महाराजाले आणि उरचे साधू लोक सगळे मस्त निराश जातात तर मी कसले करचे हाका दूध पिवचे जाना खंयचे ना मी दूध हाडचे चोल्डाक म्हणून तेव्हा ते चोल्डाक रडचे स्टॉप करणे मागीर सगळे लोक ते ते इतली ताणी होड्ड्यान रडचे स्टार्ट केले उरतकी स्टॉप जानासतनाच न्ही ते स्टॉप जानासतनाच न्ही ते लोक हा करचे स्टार्ट करतात अरे साधू लोक सगळ्यात हे चोल्डा कोण पळोवंक येतले हे चोल्डा कोण पळोवंक येतले तांगेले मनान ते रडा बरोबर तांगेले मन सार दुख जालें उरता ते सगळे पळोवन इंद्र लोका वरीक ते रड वतके ते इंद्र लाकरीक रड इंद्रात कोणाला यज्ञान निमती ती चोल्डा जन्माक आयले वतने तो ताई तागे आगमन कर नसणे तो ते चेल्डाक कन्सोल करचे ट्राय करता सोलेस करचे ट्राय करता अरे रड नाका रड नाका रड नाका रड नाका मागीर ताका जाता रे ताका दूध जेवका सो ताका चोल्डाक सांगता रड नाका चोल्डा रड नाका म्हणून सांगून तागेले हे इंडेक्स फिंगर ते ताका तोंडात दिता आणि सांगता हांगाच्यान तूं दूध पी म्हळ्यार इंद्रदेवान आमी सांगतात युजली आमी सांगतात न्ही इंद्रदेवान हे करले चूक करले ते चूक करले इंद्रदेवान जाल्यार आमी एक आमी जजमेंटल चर्चान आमी जजमेंटल उरतात जाल्यार इंद्रदेवाल कितले सगळे अकस्मात आमी शास्त्र सगळे काडटा बसल्यार एक देवता म्हळ्यार वैष्णव लोक ती तांगेली चूक जाता ना म्हणणं जाल्यार तांगेले कितले सगळे बरे जाला आज बरी इंद्रदेव आमकां कृष्णाल सेवेंत लागला आणि कृष्णाल सेवन दिवस रात्र ती लोक लागले उरतात
ती लोक संस्कृतिफिकेशन करतात जाल्यार असणे तांकां सेवे सोडून दिनात ती लोक. आमगेले मनुष्य जन्मांत असणे एक बरे उरता म्हळ्यार असणे आमकां सेवे करता करता मोक्ष बेगी प्राप्त जाता. हे देवताच बरी आशा करतात की अरे आमकां मनुष्य जन्म जावंक आशिल्ले, भूमंडलांत तशें आमी मनुष्य जन्म जाल्ले मेळ्ळेले आसल्यार आमकांय मुक्ती बेगी मेळटा आशिल्ले. हे आशिल्ले सूख सगळे आमकां हे नाका आमकां. आमकांय तसले मेळक आशिल्ले चान्स म्हण ती लोक आशा करतात की आमगेले जन्म तसले असणे आमगेले हे इंद्रदेव आनी इंद्रदेव असणे ते चोडडाल हे कसले रड आयकोन असणे तग्गू धांवन येवन ताका दूद पिवें. सो आमी आमी एवरी टायम आमी केन्ना इंद्रदेवाक जेव खंयचे शास्त्रान बरयले एक मनशाक जज करचे पयलीं न्ही तांकां गेलेच न्ही फुल ते लोकांनी कस कस बरें करला ते वरी पळोवक. सो ते सांग मागीर तेज्या नंतरच न्ही ते दूद पिवन ते तेज्या नंतर तो वता मागीर ते चोडा हगूर हगूर ओर जाता. मागीर हांगा आतां युवनस्वा आमगेले हांगा टॉपिकाचे हिरो कोण युवनस्वा महाराज द हे ते चोलडाल असणे जन्माक दिलेले असणे हे बाळशो असणे तो बाळशो हे एक तरह का प्रकृतीचे विरुद्ध तसले मिराकलांत असणे युवनस्व महाराजान असणे एक मनुष्य एक सॉरी एक दारले जावन असणे ते एक चोडदाक जन्माक दिले आणि हे सग जावन वरी तो मन गेला तसं एक म्हळ्यार असणे ताका देवाल अनुकूल आशिल्ले साधू लोकांना अनुकूल आशिल्ले हे सगळे तांणी एक तरेचे चमत्कार जाता गे बरो ताका चोडा जे ना आशिल्ले चोडा नासतना तो निराश जावन एक गांवा कडेन गेल्ले सॉरी वानप्रस्थ करून घेवचे गेल्ले वानप्रस्थान तांकां अनुकूल सॉरी अचानक जावन साधू लोक मेळ्ळे तांगेर अंडर ती लोक असणे वानप्रस्थ आश्रम शिक्या म्हण असणे गेलेले ते साधू लोकांना अनुकूल करून दिले इंद्र यज्ञ करले इंद्र यज्ञ कर नसणे तांकां म्हण तीर्थ तांगेले बायले 100 बायल आसले तागेले 100 बायल ऑप्शन कार्ड नसते तीर्थ दवरल्यार असते ते तीर्थ वचून वचून युवनस्व महाराजांना पिवका ते युवनस्व महाराजांना असणे पिवन असले ते तांगेल पोटान चोरडा उरून असले चोरडा इमिडिएटली राईट साइड ऑफ द वूम भायर पडता राईट साइड ऑफ अब्डोमनाच्यान भायर पडता इतू सगळे जावन वरी तो वांचून राबता मागीर हे सगळे एक्चुअली एक मनशा बरोबर जाल्यार न्ही एक व्हड मिरेकल बॅक टू बॅक निराशाच्यान आशेच्यान मागीर नेगीर आनी निराशा मागीर आशे असले सगळे हे मिरेकल सायकल ऑफ मिरेकल पळोवन न्ही कोण तरी मनशां विंगड जाल्यार न्ही ते हिंट सगळे घेवन दिनात अरे मागे आत्ता म्हाका जीवन सॉर्टेड आत्ता हांव न्ही कसले करूं मागीर जिवनांत न्ही आतां म्हाका जावं कशें चोडा मेळ्ळें म्हाका आशिल्लें आतां मागेले हे कसले राबलेले मागीर इच्छे पुर्ती जाल्यार हांव वचून न्ही म्हापशेन वचून न्ही हांव कसं करता मागीर राज्याक वता आनी राज्याक वचून हांव बरें करून न्ही राज्य चलयता जाल्यार न्ही हांगा युवनस्व महाराज न्ही ते हिंट म्हणटात न्ही एकल्याक न्ही एकल्याक न्ही सान हिंट फुरो कृष्णाकले समर्पण करचे इतलो सगळे तांणी तागेले मिराकल पळयले ताका दैव शक्ती न्ही एक विंगड तरेचे एक ನಂಬಿಕೆ उत्पन्न जालें ते नंबिके निमती तांणी न्ही सिवियर ऑस्टेरिटी फॉलो करले म्हळ्यार तांणी तेच तपान वनांत राबून न्ही तांणी तप करून मस्त मस्त तप आणि मस्त तप करून न्ही तेच जाग्यार न्ही तांणी परफेक्शन म्हळ्यार कसलें लायफाचे परफेक्शन म्हळ्यार कसलें लायफाचे परफेक्शन हे जन्म मृत्यूचे सायकलाचे न्ही भायर पडचे जन्म मृत्यूचे सायकलाच्यान भायर पडचे तेणी इमिडिएटली तांणी प्रयत्न करले आणि तो जन्म तो साधने बरे जाले तेन्ना आमकां एक पण ताचे खातीर हांकां राज ऋषी म्हणटात राज ऋषी म्हळ्यार न्ही तांकां तांगेली मेटेरियलिस्टीक फॅसिलिटीज मस्त उरता जाल्यार ती लोक अटॅच उरनात तांकां तांगेले ती इंटेलिजंट उरता तांकां जीवनाचे उद्देश शिकोत आसा तांगेले जीवनाचे उद्देश कसले जन्म मृत्यूचे सायकलाच्यान भायर पडचे तेजे किंत होड करून तांकां कृष्णल सेवांत लागचे तांगेले ते
तांक ते गोत्तुरता ताचे खातीर न्ही तांकां हे सान सान लॉलीपॉप मटेरियलिस्टीक लायफाचे सान सान लॉलीपॉपाक न्ही ती लोक फॉल जानात ते न्ही ते हातूंत पडनात ती लोक ते हातूंतल्यान भायर पडनात न्ही ती लोक न्ही आतां इतलें बरें इव्हेंट जालें ताका चोडणा जावंक आशिल्लो कितकी वर्सांनी आनी ते ताजे तो दुख्खांत आशिल्लो सगळे बायलांक घेवन येवन जाला वरी ताका प्रकृतीन असले एक विंगड जीवन दिलें तो चोडणा जाला वरी ते सगळे तांणी हिंट म्हण यूज करनास न्ही तागेले फूल लायफ तांणी तागेले लायफ तांणी न्ही तप करनास न्ही ते जन्म मृत्यूच्या सायकलाच्यान न्ही भायर पडले सो आमी आमी म्हणटात न्ही तप कर तप कर तप कर आमगेल जिवनाचे तप कसले उरता आमगे जीवनाचे तप आम्ही हे सगळे स्टोरीजाच्यान कसला मी आत काय का मिरेकल जाता तर मिरेकल जावशी इम्पॉर्टंट नाही शिला प्रभुपादानच एक एक साधूक पळयले की सूर्यप्रभुपाद आणि तागेले शिष्यान एक साधू पळयले की तो असने समुद्र सॉरी नदी रस्ते चमकताल एक कडेच्यान आणि त्या एक कडेच्यान चमकून ते सायडच्यान एक कडेच्यान ते अनेक कडे वच्चे तो बोट नासतना पायार चमकताल का हे ते लोक साधू लोकांनाच नाही पळे सॉरी प्रभुपाद आणि प्रभुपाद शिष्यान पळयलं प्रभुपाद इम्प्रेस जाल ना ओके म्हणलं मुखार गेलो आणि प्रभुपादाल शिष्य लोक असणे प्रभुपाद पळया ती कशी ते चमकोन ते वतात म्हण मागीर असणे मागीर थोड्या वेळान दिसलं प्रभुपाद हा हा म्हणून मुखार गेलो तो हो आयलो साधू साधू येवन प्रभुपादाला डिस्कस करलो की हांव हांवें तुमकां इतलो व्हड हे दाखयलें एक्चुअली ते फॉरेन डिवोटीज म्हळ्यार एक तरेका क्रेज उरता आमकां आमकां इंडियन्साक ते क्रेजा निमतेच तो येवन तांगेली प्रभुपदाक अप्रोच करून सांगलो तूं इतलो व्हड उलयता तूं अकस्मात तूं सांगता न्ही व्हड तुगेली कसली हे साधने साधने आसा मागे लेगीत न्ही पळय हांव एक कडेच्यान दुसरे कडेच्यान साधने चमकोन न्ही बोट नासतना हांव नदीर चमके वयता तूं कसला जीवनांत प्राप्त करला म्हण प्रभुपादान सांगता की तुगेले साधने असणे हांवें 8 आणे दिवन वरी म्हाका ते नाका कारण 8 आणे दिल्यार न्ही मनुष्य एक बोट येता म्हाका हांगाच्यान थंय पावयता म्हळ्यार तुगेले साधनेचे व्हॅल्यू एक 8 आण्याचे मात्र म्हळ्यार ताजेचे मात्र व्हॅल्यू आसा म्हण तुगेले साधनेचे आनी कसले व्हॅल्यू ना जाल्यार तूं मागेले साधने आयकुचेस की म्हण तेन्नाच न्ही प्रभुपाद तो सांगता हा दाखय म्हाका म्हण तो मागीर कानाचे कान लाव मागीर कानाक कान लाव म्हणजे तशी प्रभुपादानच न्ही प्रभुपादाल कानाक न्ही तो साधू कान लावता तेन्ना तांकां हरिनाम आयकुचें जाता प्रभुपाद कसले म्हण जाल्यार तांकां तांगेले कानाक कान लावल्यार तांकां हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कंटिन्यूस चॅन्टिंग जाता उरता सो ताजे निमती ते मनशाक रियलायज जाता की हरिनामा निमती हरिनामा वयर खंयचे साधने ना म्हण कसले आमी प्राप्त करेत आमी व्हड व्हड बंगले बांदयत आमी मस्त सगळे अचीव करून दाखयत हे जगतांत जाल्यार न्ही ती सगळी आमी हांगा सोडून वचची ते मनशान न्ही नदीर चमकत तशी तो म्हणल्यार तशीच न्ही ते नदीचे तांणी साधने करले ते साधने हांगा राबता जेव्हा खंयचे आमी कसले अचिवमेंट करल्यार न्ही ते साधने ते हांगा राबता हे जगतांत भौतीक जगतांत राबता जाल्यार न्ही आध्यात्मिक जगताचे साधने आमी कस करतात पळय ते आमगेली आमी मरचे टायमार आमकां लास्ट आमगेली इच्छा उरते लास्ट आमगेले थॉट उरते ताजे प्रकार आमगे नेक्स्ट येवणीचे डिसिजन जाता आमी अकस्मातच न्ही आमकां कस तरी खावचे इच्छे असल्यार आमगेले कर्मान तितले आमगेले एक पॉइंट्स असल्यार न्ही आमी ते हेचे प्रकार वतात ते कस म्हणटा ताका इच्छे प्रकार आमी वतात ते ते सॉरी ते इच्छे प्रकार आमकां शरीर मेळटा अकस्मात आमगेले कशी आमगेले कार चलोवची आशा आसा ओके कार आमकां कार घेवची इच्छा आसा आमगेले कितले पयशे आसा ताजे प्रकार आमी कार घेवतात हाय सिमिलरली म्हाका अकस्मात आतां म्हाका स्पोर्ट्स कार जेवका म्हळ्यार पयशे ना म्हळ्यारच न्ही सेकंड हँड स्पोर्ट्स कार ज्यो कस तरी आमकां एक मेळटा अकस्मात आमगेले तितले पयशे असल्यार तशीच न्ही आमकां नेक्स्ट शरीर जावका आमकां शरीर जावका म्हण मेळना जावका प्लस एलिजिबिलिटी दोनू आसा अकस्मात डियर शरीर जावका वेळार आमकां एलिजिबिलिटी उरका तितले आमगेले कर्म उरका
की आमकां एक पशुचे शरीर मेळ्ळें जावं कसले मतलब जावं कशिले इच्छे आमगेले आशिल्ले इच्छे न्ही पूर्ण करचे एक शरीर मेळ्ळें म्हणून आमकां ते इच्छे ते एक आमकां पॉसिबिलिटीज आसा जाल्यार आमी अकस्मात आमी मरचे टायमार बाय योचने करचे थॉट कृष्णाल उरल्यार आमके भौतीक जगतान कसले नाका कसले आमी फेजाच्यान भायर पडटा सो हेजे निमती आमी हे स्टोरीचा निमती आमी एक भायर आमकां दोन थिंग्स आमी अर्थान घेवत एक म्हळ्यार सॉरी आश्रम 4 आश्रम प्रभुपादान प्रिस्क्राईब केला तातूंत दैव आश्रमांत दैव वर्णाश्रमांत वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट थिंग आमी फॉलो करनात म्हळ्यार संन्यास आश्रम तरी मागीर मागीर जालें वानप्रस्थ आश्रम चडजण लोक वचनात मुखार गृहस्थ आश्रम वरी करतात लोक ब्रह्मचारी आश्रम वरी फॉलो करतात जाल्यार केन्ना वानप्रस्थ आश्रमाक उरतले ते टायमार हात उखलतात ना ना तितले वर्ष जोडला एन्जॉय करचे टायम म्हगेले हांव कसल्याक सोडून दिवका म्हगेले एन्जॉय करचे हांव कसल्याक हे अटॅचमेंट सोडून दिवका इतले वर्ष एन्जॉय कर जाल्यार ते आमी एज अ ड्युटी म्हण घेनात ते आमगेले ड्युटी करले सोडून दिले आमगे छोटा खोड करचे आमगे ड्युटी आशिल्ले करले ती लोक सेटल जाले जाले आमकां ताजेचे फल नाका आमी मुखार वचका आमगेल जीवनाचे फोकस आमगेल विंगड आसा कशी म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड वर जाल्ले सॉरी 12th स्टँडर्ड जाल्ले मागीर म्हाका बरें सीट मेळ्ळें म्हाका हांव तें एन्जॉय करता 12th स्टँडर्डाचे वरी एन्जॉय कस तरी आमी हे कसले एन्जॉय करता म्हणून ना आमी मुखारचे फोकसाक रेडी जेवका आमी कस तरी स्टडीज करता आमी कस तरी मुखार आसा 12वी जाल्ले म्हण सोडून दिवचे जाणा मुखारची ग्रेडा कशी वचचे ताका फोकस उरता आमी केन्नाच न्ही अर्धा वटेक आमगेले आश्रमां सोडून दिवं न्ही आमकां खंयचे आश्रम मेळटा पळय आमकां ते आश्रमान बेस्ट करता आनी एक आमगेले ब्युटी आसा कृष्णा कॉन्शियस खंयचे आश्रमांत कृष्णा उरल्यार न्ही ते आश्रमांत एक कलर विंगड आमी ब्रह्मचार्य आश्रमांत कृष्णा उरल्यार ते तपांत ते कृष्णान हे करल्यार कसले तप करल्यार सॉरी भजन करल्यार सगळे तुमगेले बॉन्डिंग आमी बरे प्रोफेशनल लायफान बरी ब्रह्मचार्य आश्रम बेसिकली सेलिबसी फॉलो करचे सेलिबसी फॉलो करताना आमी ब्रह्मचारी आश्रमांत सेलिबसी फॉलो करता वरी आमी जीवनाचे रुची अनुभव करत कशी कृष्ण हरिनामान हरिनामांत सांगता सांगता प्रीच करता जावं हाऊस बापसूक सांगचे स्टोरीज मागीर बहीण भावाक कजिन्साक सगळ्यांतून तेच फॅमिली गेट टुगेदर तेच तर तांदूळ हरिनाम गान सोडचे ते हरिनामान ते सेलिबसीन तशेंच न्ही विथ सेलिबसी ऑल्सो आमी कितले सगळे रस एन्जॉय करत ताजे नंतरच न्ही गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रमांत आमगेले नेक्स्ट गृहस्थ आश्रमांत आमी चोल्डा बरोबर बॉन्डिंग करता हे वन ऑफ द टाइम स्पेंड करता हे म्हणतात मागीर तांकां चोल्डांक खोड करचे मागीर जोडचे साधू लोकांक दिवचे तशी म्हणटात आमी गरीबाक दिवका गरीबाक दिवचे न्ही सोसायटीक पूर्ण हेल्थी करची ट्राय करता तांकां डोनेट करता एक सगळे आमी जगतांत योचने करचे डॉक्टराक काम डॉक्टर करता मागीर इंजिनियराक काम इंजिनियर करता आनी पुलिसाक काम पुलीस करता सगळे लोकांक एक डिपार्टमेंट आसा तशी आमगेले वैदीक सिस्टमांत आश्रम आशिल्ले ब्राह्मण लोकांन तांकां सोसायटी कसली हेल्थी दवरता मानसिकली हेल्थी दवरता आतांचे काल्यार चड जाण डिप्रेशन जाता कित्याक सांग आमगेले आमी ते आश्रमांत आमी पुर्ती आमी रस घेवचे पडटा मॅटेरियलिस्टीक रस घेवन भौतीक रस घेवचे पडटात आध्यात्मीक रस सोडून भौतीक रस घेतात भौतीक रसान केन्ना आमी डिप्रेस जावकाच ते हे भौतीक दुखाले हे जे कंचे हे जगत दुखाले इतपडे इतले सगळे जाला वरी ते महाराजा युवनस्व महाराजा अर्थ घाल की दुखाले म्हण तो अर्थकं घेवन ते पटकने ताणी तपस्या करून थंयच्यान भायर पडलो आज कृष्णा बरो असतो तशीच आमी अर्थकं घेवका हे जगतांत कितले बरे जाऊ ते क्षण मात्र ते पटकने भायर पडता आतां एक जॉब मेळ्ळे बरे जॉब मेळ्ळे मागीर थोड्या दिवसान तेच जॉब बोरिंग आनी कसले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टायप फील जाता
मागीर थोड्या दिवसान चोडा चोडा जेवका चोडा जेवका चोडा जेवका चोडा जेवका ते लोक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील जाता. मागीर ते चोडा बरे जातात की ना, की तांगे बरो उठका अभ्यासका हे जाता. हेच कृष्णा कॉन्शियस माइंडसेट असल्यारच न्ही चोडा बरो तुम्ही कीर्तन करेत. ABCD म्हणतात ते चोडा बरो राबयत आमी चोडाक टेम्पल्साक घेवन वचेत कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार साधू संघात होरेत तांगे बरोबर चोडा नॉर्मल गृहस्थ करतात ते तशीच चोडा बरोबर. मागीर चोडा बरोबर बुक्स वाचयत आमी कृष्णाचं शास्त्र आसा कितले सगळे शास्त्र आसा बुक्स भागवतम भगवद्गीता वाचून असणे डिस्कस करायत आमगेल चोडा बरोबर आमगेल गोवा बरोबर आमगेल बायले बरोबर. सो ते जाले मागीर तेजे नंतर असणे चॅन्टिंग मॅन चॅन्टिंग करचे एक आनंद विंगड फॅमिली मेंबर सगळे मॅन असणे इकडे बसून एक पण चॅन्टिंग करतात त्याचे आनंद विंगड फुल घराचे वातावरण एक नवीन एक वायब्रेट जातात तसले एक अनुभूती मिळतात मॅन चॅन्टिंग करचे मागीर सॉरी मागीर असनी सॉरी मागीर असनी प्रसाद मॅन प्रसाद खावचे फूड एक एक म्हळ्यार बॉन्डिंग एसे बॉन्डिंग आमगेले फ्रेंड्स आमी आमी योचने केल्यार असले चड जन असले आमगेले फ्रेंड्स पूण आमगेले डायट्री मॉड्यूल शेअर करतात बळे ती लोक मात्र आमगेले फ्रेंड्स उरतात. मग व्हेजिटेरियन्स चड जण फ्रेंड्स व्हेजिटेरियन उरतात नॉन व्हेजिटेरियन्स फ्रेंड्स नॉन व्हेजिटेरियन्स उरतात चड जण अशी पळय तुमी हे पळयात बाकी कसले मॅच जाऊ ना जाऊ आमगेले ते फूड स्टायल्स वचून ते मॅच जाल्यार मात्र आमी फ्रेंड बसून खाऊन एक दुसरे बरोबर खावचे न्ही बॉन्डिंग उरता तशीच असनी बसून असणे शोल्डाक बसून असणे बसून असणे तुम्ही हॉटेलाक घेवन वचात आणि आनंद घेयात ताचे किंत तुम्ही खंयतरी इस्कॉन टेम्पल जावं कृष्ण मठा जावं खंय तरी तुम्ही वचून असणे प्रसादम खायात ताजेचे न्हू आनंद उरतात मेळणेच घेत आसतात तुम्ही आनंद ताजेचे प्रसाद कृष्णा प्रसादाचे आनंद घेतात प्लस तुमगे चोडा बरो बॉन्डिंग इम्प्रूव जाता. सो आमी कसले अशी ना की आमी कृष्णाक काण करचे की म्हण सगळे कृष्णाक गाल नसणे आमी एक अनुभूत आनंदाचे अनुभूती करेत प्राप्त करेत म्हणसनी शिला प्रभुपाद सांगतात. आणि मागीर आणि वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रमांत न्ही तुमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी झिरो उरता आमी मुद्दाम म्हण आसतना न्ही आमकां आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी एक पण कसं जाता आमकां एक पण रूढ जाले उरता न्ही इतले वर्ष आमी वर्ष घातल्यान आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन एकदम सोडून दी म्हळ्यार आमकां ते ॲज अ ह्युमन इम्पॉसिबल जर दिसता लागूर आमी सोड नसणे कसं आमी ते करतशील आश्रमाचे आमगे पर्पज असणे आमी आमी कसं ते करचे जाल्यार आमगे चोडा सेक्युअर जावन हे जगताचे बंधनाचे भायर पडूंक आमी तसले एग्जाम्पल जर लीड करना जाल्यार असणे आमगे चोडवानूय लीड करना आमगे चोडवानूय हे जगताचे मृत्यू सायकल अकस्मात आमी खरें न्हू आमगे चोडा प्रीत करता म्हण सांगल्यार न्ही आमी आसत न्ही तांकां जन्म मृत्यूचे सायकलाचे भायर पडचे सगळे दारी ओपन करतात मेळ्ळन प्रसाद खावचे मेळ्ळन तांकां देवस्थानाक घेवन वचचे देवस्थानाच्यान घेवन येवचे मागीर तांगे बरोबर चॅन्टिंग करचे तांगे बरोबर बुक्स वाचचे तांगे बरोबर डान्स कृष्ण कीर्तना बरोबर डान्स करचे हे सगळे करून आमी बॉन्डिंग कर तांकां ते ग्रहस्थ आश्रमांत एन्जॉय कर मागीर हागूर तांकां अकस्मात तुमगे चोडा कृष्णा कॉन्शियस असल्यार न्ही तुमी वानप्रस्थ गेले तेन्ना ती लोक तुमगे खरे रिस्पेक्ट करतात आणि शिला प्रभुपाद एक परपटान सांगतात की कंच मनुष्य वानप्रस्थान भायर पडनस न्ही आमी कोणाकू गोज्जाव नके आमी मन गेले मन हे मनुष्य मन गेले मगेले बापूस जो मैला हाऊस मन गेले म्हण गोज्जावने तसले गोज्जावने की शोल्डांक तसले वानप्रस्थ के सक्सेसफुल वानप्रस्थ कसं सांग ते तेतून संबंध दवन घेतला तुम्ही तांकां इतले मॅच्युअर करला की हे आमगेल सरले हे आमगेल टायज मोडले आता म्हाका मागेल भविष्य मागेले मुखारचे येवनी जो मागेल मुखारचे जर्नी बगे हांव योचने करता मागेल हे रेस्पॉन्सिबिलिटी सरले म्हण सांगू आमी भायर पडचे तसले मनोभावने आमी चोडा घाल मुखार वता कशी आमी आमी आमगे चोडा सांगतात पळय चोडा बरे कन्न जोडात बरे कन्न जोडात बरे कन्न पैसे स्टोर कन्न दवर हे सगळे मनस्थित मने आमगेले बिलीफ सिस्टम आमी ट्रान्सफर करतात आमगे चोडान आमगेले योचने करचे गेल्यार आमगेले चड जाण आमगेले भंय आसने आमकां आमगेले आवस बापूसुले भंय उरते सेम भंय ट्रान्सफर जाले उरता जो सेम तांगेले क्वालिटीज बसून एक कडेन फोकस करून बसचे तसले क्वालिटीज चड आयले उरता बरे क्वालिटीज जो कशी ती आमकां बरे करून प्रीत करताल पळय तसलेच प्रीत आमी आमगे चोडवाक दितात सगळे ट्रान्सफर जाला तशीच आमी अकस्मात वानप्रस्थ आश्रमाक न्ही सिरियसली
अकस्मात प्रभुपाद प्रॅक्टिकली सांगतात, अकस्मात तुम जालना जाल्यारच न्ही देवस्थानाक वचून येवचे, सॉरी तुमगेले की तितले पैसे ना की तुम्ही वचून वानप्रस्थ आश्रमात देवस्थानाला वचून रावचे जाणं, दिवसाक देवस्थानाक वचून येवचे, मागीर फुल आरती बिरती सरवचे, 12 घंटे बरेक बसून असणे ते सगळे सरवून मागीर घराक येवन अशी कशी तरी जाल्लेले इतलं आमी आमगे हे लास्ट दिवस कसे एक्झामाक लास्ट टाइम, लास्ट एक्झाम येवचे लास्ट टाइम कशी प्रिपेअर करतात ते लास्ट मोमेंटाक, एस्पेशली हांव प्रिपेअर करतालें मागीर इंजिनियरिंगा टायमारच न्ही लास्ट डेज, लास्ट डेजच प्रिपेअर फुल वर्ष मी वाचून हांव वाचून ते लास्ट एक मंथ उरते तेच न्ही आमगेले गोल्डन डेज, तेज गोल्डन डेज आमी यूज कर नासले पास पीस जेवण भायर पडताले आमी ससीच असणे आकस हे जीवन वृत्तीचे सायकलाचेर असणे भायर पडका म्हणल्यार असणे आमी ते लास्ट डेज असणे यूज कर आमी भायर पडकाम हे जनवृत्तीच्या सायकलाच्यान आमी भायर पडकाम हे लास्ट डेज यूज करका आमी एक्चुअली यूज करका आमी आमगेले स्पिरिच्युअल जर्नी असनी आमी अकस्मात आमी यवनांत असल्यार असणे आमचे उदका सुरका की म्हाका एक एज जाल तशी असणे मागीर हांव काम सरले हांव रिलॅक्स करचें न्ही हांव मागीर नेक्स्ट जर्नी कसले आमी रेडी जेवका तशी एक 11th-12th जालें तशी आमी कसली तरी सायन्स स्ट्रीम किंवा आर्ट्स स्ट्रीम हे ताका प्रिपरेशन करतात मागीर ते ग्रॅज्युएशना प्रिपरेशन करतात ते तशीच असणे केन्ना रिलॅक्स करचें मागीर त्याच्या नंतर जॉब करतात कस तरी आमी करता रावतात तशी सिमिलरली हांगा बरी स्पिरिच्युअल जर्नी आसा आश्रम म्हळ्यारच न्ही एक तर हे स्टेजीस एक स्टेज सरले नेक्स्ट स्टेज सेकंड स्टेजाक रिलॅक्स करून बसल्यारच न्ही आमगेली नुकसान करतात स्पिरिच्युअली आतां पदे पदे आमकां हे शरीर मेळना पदे पदे डिवोटीज जाल्यार असोसिएशन मेळना पदे पदे असले अपॉर्च्युनिटी मेळना की आमचे अर्थ करचे की जीवन मृत्यूचे सायकलाचे आमी भायर पडका ते म्हणजे आमकां अर्थ असले अपॉर्च्युनिटीज पदे पदे मेळना कितकी येवणी नंतर आमकां हे मेळ्ळा शरीर ताजे नंतर कितले लोक आसात आमी हांगा बसून आयकतात कितले कोंकणी लोक आसात एक कडेन बसून आमी स्पिरिच्युअल काम करतात कितके लोक टीव्ही पळयत आसात उरका जाल्यार न्ही तातूंत आमी इतले आमी हे बडे हे एक ग्रुप करन न्ही महेश प्रभू आणि माताजी निमती आमी एक ग्रुप जावन न्ही आणि हांगाची सेवादारी जावन सगळे एक ग्रुप बनवून आमी बसून भागवत कथा डिस्कस करत आसात असली ऑपॉर्च्युनिटी कोणाक मेळटा कितली प्रोबॅबिलिटी कितली कमी आसा असले ऑपॉर्च्युनिटी मेळचे मागीर ताजे नंतर नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी कसले मागीर न्ही आमगे फॅमिली आमगेलो बरो आसा आमगेलो फॅमिली म्हणटा ना कृष्णा कॉन्शियस करका असले ऑपॉर्च्युनिटी कितले लोकांक मेळटा इतली सगळे ऑपॉर्च्युनिटी मेळन बरी आमकां आमी ते इग्नोर मारन असले ना ना म्हाका करचें ना म्हळ्यार असले आमी आमी मूर्ख म्हणचे आपणा म्हणून मूर्ख म्हणजे म्हाका सगळे दावान ऑप्शन दिले जाल्यार बरी हांव बसून असली भौतीक जीवनान फसून राबता म्हण असणे हांव हट धन घेतलेला आहे जाल्यार सांग म्हाका हे इंद्रिय तृप्ती करची आशिल्ली ताचे खातीर असणे हांव म्हाका फोकस करना आणि सोडून दिलना म्हण तशी म्हणलेल्या तशी म्हणून असणे आमी हे शिला प्रभुपादाक आमी नमन कर आणि हे दारी प्रभुपाद शिला प्रभुपादान आमकां हे दारी दाखयलेल्या कसने आमी आमी आज हे उलोवन असणे आमी उलोवचे इतले ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें म्हाका आणि म्हाका हांगा हे सगळे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या कसने कोंकणी टिमाक असनी सॉरी भागवत कथा ते कोंकणी टिमाक म्हाका नमन आणि हांवें कसले चूक करल्यार असणे म्हाका क्षमे करात आणि कसले बरें सांगला तितलेच घेयात आणि चूक जाल्यार म्हाका माफ करात म्हण सांगून हांव हे एंड करता हरे कृष्ण